आज आम्ही एक कंप्लेन लेटर दिल्ली आसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन साउथ ऑन अकाउंट ऑफ द बॅड रोड्स इन मारगांव. बेसिकली आमचो डिमांड आमी ऑलरेडी सांगिल्ले ते प्रमाणे की जे रोड्स वॉश अवे जाल्ले आसा धुवन गेल्ले आसात वो हाजो जबाबदार PWD आनी ते कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर. एज पर गायडलायन्स एनी रोड वर्क मिनिमम 3 वर्सां उरपा जाय, पूण हांगा चोवपाक गेल्यार 3 म्हयने उरना. आनीक एक फॅशन जाल्लें आसा, एक ट्रेंड जावन गेल्लो आसा की पावसा पयलीं हॉट मिक्स करप, पावसान ते वचप, मागीर परतून पॉट होल्स काडप आनी मागीर परतून रिटेंडर करप. सो हें फायनली कोणाचेर ड्रेन येता, पब्लीक एक्सचेकराचेर अननेसेसरिली हो खर्च येता. सो आमचें डिमांड जावन आसा की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिमिनल चार्जीस हांचेर फायल करप, जे असलें काम करता तांकां, जाल्यार ब्लॅक लिस्ट करप तांकां. आनी इवन इंजिनियरांकूय बी रिस्पॉन्सिबल दवरपा जाय, कित्याक सेक्शन 14 ऑफ CPWD हाजेर क्लियर बरयल्लें आसा की कन्सर्न जे इंजिनियर्स आसा ते पर्टिक्युलर वर्काक कितें जे डिफेक्टीव वर्क जेन्ना मेळटा ते आमी रिपोर्ट करपा पडटा टू द डिस्ट्रिक्ट आनी अकॉर्डिंगली एक्शन घेवचें पडटा. पूण असलें कांयच जायना. आमी फक्त पळयता की परतून टेंडर करीत रावता. आनी त्या कारणाक आज रोडा लेवल वयर जाल्लो आसा, फुटपाथा लेवल सकयल जाल्लो आसा. कितलींशीं घरां जावं शॉपां जी रोड सायडीन आसा ती आज सकयल आसा आनीक रोड लेवल वयर आसा. ताका लागून पावसाचें उदक त्या शॉपांनी आनी घरांनी वचपाक लागलें. सो हें खंय तरी बंद जावपा जाय. रोड्स म्हणटा चडशे पेड्यार हांव जाता. असेंब्ली बजेटाचेर उलयतना सांगिल्लें मरे, आय हॅड चॅलेंज एवरी MLA. I give you a challenge. If any MLA can stand up and say that roads in constituency are good, no MLA stood up. That shows. Karta hai. I have told them today. The moment there is a dry spell, they will start. I will definitely forward it to concerned authorities, especially PWD, because they handle the road and its conditions. And I will also convey it to them that it's true, this year Goa has received very heavy monsoon. All of us have seen it, and condition of roads have definitely worsened, and it's important that these roads are repaired and put back in good shape as soon as possible. Mr. Coutinho has given a representation. This is about bad condition of roads, especially after 2 months of heavy monsoon. He has brought it to the notice of the government that some roads in Madgaon city and around it are in bad shape, and he wants authorities to take immediate action.